सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरा आयल्या मागों तुझे समोर भेटों तुका बलिदान जमल्या एका मौना तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या होस तुझ्या रथामासान भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरा आयल्या मागों तुझे समोर. सगळं आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज हे मिसाचें बलिदान भेटो आमचे संगी आसात. मनदी बाप झेवियर पेंटो गांवांत ते उद्यावर पिरगजेचे आतां प्रस्तुत उडुपी DSCचे निवृत्त याजक ते जावन आसात. आमच्या मंगळूर आनी उडुपी DSC आसल्या वेळार आमच्या मंगळूर DSCंत जायत्या पिरगजांनी तांणी सेवा दिल्ली आसा. सहाय्यक विगार जावं, ताचे उपरांत विगार जावन विटला पिरगजेन, ओमजूर पिरगजेंत, कल्याणपूर मिलाग्रेस बस्तरोर पिरगजेन, ताचे उपरांत पाद्र्याप केरेकट्टे त्या सांतोनीक समर्पण केल्ल्या त्या पवित्र थळार थंयसर रेक्टर जावन पाद्र्याप आसले. आज केरेकट्टे परत एक नांव आसा DSC उडपी DSC आनी सगळ्यांनी एक नांव विस्तारलां जाल्यार परत एक नवें रूप दिल्लें पाद्र्यापान जावन आसा. पाद्र्यापान जायतो वावर सबार पिरगजांनी केला. म्हज्या माय पिरगजेन, ओमजूर पिरगजेन विगार जावन आसल्या वेळार तांच्या मार्गदर्शनाखाल हांव सेमिनरीक भरती जाल्लो आनी ती 7 वर्सां म्हाका जायतो प्रोत्साहन मार्गदर्शन दिलां. म्हाका आनी आमच्या कुटुंबाक मोगाचें जावन आसा. पाद्र्याप कालचे दीस हांगासर आयिल्ले आमचे सांगता आनी आज पाद्र्याप हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागता. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्र्यापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. पाद्र्यापाक एक जोरान ताळयो दिया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या बरी आसात. अर्गान जावन मीस भेटयता जूड रेलन रोड्रिगस आनी रुएल वियान डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी पवित्र कालदा वाडो. नवीन क्वाड्रस किरेम, बेनेडिक्ट डिसोजा किन्निगोळी, रोनाल्ड तावरो संपिगे, संतोष आनी जेस्मा डिसोजा केल्मबेट, सैना आंतोनीच्या मना मीस दिता ग्रेटा डिसोजा पेजार, बाळोजीच्या मना मीस दितात ग्रेटा डिसोजा पेजार, शरीना डिसोजा दुबय, हेझल डिसोजाचे ब्रेन ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, क्लेमेंट फेर्नांडीस मुंबई बरें काम मेळिल्ल्या खातीर, लायनल फेर्नांडीस आनी कुटाम मूड बेळ्ळे, ग्रेगरी आनी मेरी डिसोजा किरेम, बॅप्टिस्ट डिसोजा कोमंगाळा, श्रीजय सानिया टेलिस मियापदाव, मौरीस सेलेस्टिन टेलिस मियापदाव, ब्रिजेश एन्सी डिसोजा कोमंगाळा, विन्नी अल्बोकर फेरार, रॉन डिकोन आनी कुटाम मडंत्यार, हेलेन नजरेत मदते जवाडो, फ्लविटा वेगस सिद्धगट्टे, रीटा वेगस सिद्धगट्टे, एलिजा एंटनी डिमेल्लो उडुपी, प्रीति कोरेया सुरतगल, सिसिलिया डिकोस्टा किन्निगोळी, शाइना डिसोजा आत्तूर. प्रत्येक त्या बसून मीस भेटिता प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, रियानाच्या बऱ्या भलायके बसत, रीना मोंतेरो पयशे पाटी मेळचे खातीर, डिलिना केरळा जर्मनीचें पेपर वर्क बेगीन जावंक आनी बऱ्या कंपनीन काम मेळचे खातीर, अनिल आनी फेल्सिया फेर्नांडीस मडंत्यार, अनिता डिकोन आनी कुटाम मॉडर्न काब, एक भक्तीक घराचें इकात आनी रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावचे खातीर, पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता एलिजा एंटनी डिमेल्लो उडुपी, देवरीन एलिजा पिंटो आनी सेबेस्टियन मार्क पायसेच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता नॅन्सी रोड्रिगस किन्निगोळी, देवदीन मार्गरेट साल्डान आनी लाजरस रोड्रिगसाच्या आत्म्या बसोत
मीस पेडयता नॅन्सी रॉड्रिगस किन्निगोळी देवदीन आनंद डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेडयता बेनेडिक्ट डिसोजा किन्निगोळी देवदीन सिल्वेस्टर आणि सिंथिया सांगतीस आत्म्या बसून मीस पेडयता हेलेन फर्नांडीस मूडबेळ्ळे देवदीन जोरोम आणि जॉन लोबो आत्म्या बसून मीस पेडयता जुलियाना लोबो सुरत घाल या सर्व ते सवांगातीर या मिसच्या बलिदान वेळी आमी मागताना आमची ते सवा मागणी जे कितें घेवन या पवित्र तळार आसा ही सक्कड मागणी सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळ समर्पण करून आमी मागया आज या पवित्र तळार आमी विशेष तरान पोलीस अधिकाऱ्यां खातीर आनी पोलीस सिब्बंदी वर्गा खातीर आमी मागता समाजाची जायती सेवा ते करतात मुस्तबडी आमी तांकां पुरपुरतावन दुर्साता पूण आमी मागना त्या देखून आज प्रत्येक जण या पोलीस अधिकारी सिब्बंदी वर्गा खातीर मागया कित्याक आज आमच्या समाजांत कितें एक नियम आसात वा नितीन वा सतानच थोडे संगती चलता जाल्यार तांचो वावर थोडे बडी रात दीस म्हण लेखी नासतना वोत पावस म्हण पळय नासतना आमचे खातीर सेवा दिवच्याक ते राखोवन आसात आनी जायती सेवा आमचे खातीर भेटयतात त्या लागून ह्या सक्कड पोलीस अधिकारी खातीर सिब्बंदी वर्गा खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर ह्या पवित्र तळार ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी विशेष तरान मागया सक्कड आमी उबे रावया हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमच्या आत्म्याचो वे आसूं. मोगोच्या बाबा भयणीनो ह्या पुनसताच्या नव्यानान वांटेली जावन देवाची बेसांवां जोडच्याक आमी हांगासर जमून आसा ह्या वक्ता आमकां शुभ मरिफात व्हरतो संदेश मेळटा कोणें सर्गींचे राजा वशयेत जेजूच्या शिकवण्यांत ग्रेस्त मनशाक तें असाध्य एक करें सुच्या बिडांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या रासा वचूंक भोव असाध्य म्हणलें तर सांगता तर सर्गीच्या राज्यान ग्रेस्त मनशां प्रवेश नागी खंडीत प्रवेश आसा कितें करूंक आसा फकत देवान आमकां कितें दिलां ग्रेस्त काय आमची वैयक्तीक जिणेची देणी ही आमचेच पसत न्ही बघा हेरां लागीं नातल्या गरजा लागीं वांटून घेवन तांकांय तांचें जिवन सरोक आमी कुमोग जावच्याक बरो संदेश आमी स्विकार करया कितें देवान दिलां उदार मनान नितळ काळज हेरां लागीं वांटचो स्वभाव वांटून घेवचो स्वभाव तोच देव आमकां लाभो न्ही म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमच्या सोरपातकांचें बक्षणें खालतेपणी मागून काण घेवया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणया सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसरून सांगता मनांचे तोंडान उसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या कातूत कर सौम्या कातूत कर क्रिस्ता कातूत कर क्रिस्ता कातूत कर सौम्या कातूत सौम्या
करुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दररोज सांजूद ताद्देव ओरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्तांच्या सस्नांक. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, तिराच्या फुडाऱ्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरिल्लें देखून तुवें म्हळें, हांव एक देव, दर्या मदें देवाचे सद्रेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय, तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार, खंयचोच गूट तुजे तावन लिपोवन ना. तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडल्याय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. व्हड जाणवायेन तुवें व्यापार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली आनी तुजे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अतिनिश्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जाणवायेचेर आपली तालवार उखलतले आनी तुजें वैभव बसटायतले. ते तुका फंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना, तुजो संहार करतल्याच्या हातांत तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय. तूं परक्याच्या हातांत पडून सुन्नत करूंक नातलेल्यांचें मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
इतलो वर्तो ग्रेस्त जेजो क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या. हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासवे आसो. मातेवा परमाने शुभ वार्तामान. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत्रिगो कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशा जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत तितले ससारायण रिगासो ना. इतलें आयकून ताचे सीस तटक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रो उलोवन म्हणालो, आमी बळे सक्कड सांडून तुजो पाटलाव गेला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितान मनशापत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवा पासून घरदार, भाऊ भयणीक, आवय बापयक, भुरग्या बाळांक आनी बई बाट सांडला तांकां 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें. आनी तो सस्नीक जिवीत जोडटलो, पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. सौम्याचे शुभ वार्तामान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, संजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र ताळार आमी आसा. आज सद्या काळाच्या 20व्या मंगळाराची वाचपां आमी आयकलीं. थोडो वेळ आज ह्या वाचपांचो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयची वांजेलाचे वाचप आमी आयकतना जेजूची 55ची एक शिकवण आमचे मुखार आसा. कालचो वांजेल तुमी आयकल्या जाल्यार जर आमी सदां मिसाक वेता वा आमच्या घरांनी सदांचो वांजेल आमी वाचता जाल्यार कालच्या दिसाच्या वांजेलांत एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय गी म्हणून विचारी लागलो. आनी जेजून ताका जाप दिवन सर्व उपादेश पाळोवंक ताका उलो दिल्लो. आनी तो म्हणटा, हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांत हांव पाळना येयलां आनी चडीत हांवें कितें करी जाय गी म्हण ताणें विचारलें. आनी तो वळो जेजू ताका सांगता, तुजें म्हण कितें आसा तें सगळें वीक, मेळ्ळलो दुडू अन्न दुर्बळ्यांक वांट, ताजे उपरांत म्हजो हे पाटलाव कर. आनी वो ग्रेस्त तरणाटो तो निराशे जावन, कित्याक ताचें तें आसलें तें दुर्बळ्यांक वांटून दिवंक तो तयार नासलो. ताचें काळीज मौन त्या ग्रेस्त गायेचेर आसलें. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो जेजू तावन कंतिश्ट जावन गेलो. आतां तो गेलो, तो गेल्या उपरांत जेजून आपणाच्या शिसा लागीं उलयलेली ती शिकवण आयच्या वांजेलांत आमी आयकली. आनी जेजूची शिकवण आयकल्ले ते सीस आयच्या वांजेलांत विस्मीत पावले. आनी तांणी पेद्रोन प्रत्येक जाण विचारलें, तर कोणें बचाव जावचें? तर बचाव जावचें कोणें? आनी तो वळू जेजून म्हणलें उतरां, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य म्हणलें जेजू जबाब दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज जेजू आमचे पयशे ग्रेस्त काय आमचे वस्तू पाड म्हणून सांगना. समज कितें गी म्हळ्यार पॉजेशन्स बिगीन टू पॉजेस. आमच्यो वस्तू
आमचे वयर अधिकार चलयतात आनी ते आमचे जिवितांत सर्वस्व जावंक पावतात तो समाजचो मोगाचो. ग्रेस्त काय पयशे भांगर आस्त बदीक समाजचो न्ही, पूण आमी ते कशे वापर करता आमच्या दिसपट्या जिवितांत तें गरजेचें म्हणलें जेजू आमकां समजयता. त्या देखून थोडे फावटी ग्रेस्त काय यशस्वी सुखाभरीत जिवीत आमचें स्थानमान आनी आमची योजना देवाच्या की उसायक पावतात आनी ते आमच्या जिवितांत देवाक लागीं सरोंक देवा थंय येवंक आनी पेल्याच्या गरजांक आमी पावोवंक आमकां अडखळ जाता मोगाचें न्हू. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताणें एक सोबीत व्हडलें घर बांदल्लें आनी त्या घरांत हर एक संगती आसल्यो, ना म्हणलें कितेंय नातल्लें. पूण ह्या ग्रेस्त मनशाच्या जिवितांत तितलो संतोष नासलो. आनी एक दीस ताचो एक पोरनो इश्ट जावंक बरो इस्कॉलांत आसतना सांगाता शिकयल्लें एक इश्ट ताका भेट करता, ताचे लागीं उलयता, पळयता ताचें व्हडलें घर, त्या घरांत आसलें पुरो तो पळयता. पूण ह्या ग्रेस्त मनशाच्या ताच्या इश्टाच्या तोंडार संतोष नातलो. कितेंय टेन्शन कितेंय खंत हुस्को ताच्या तोंडार ताका दिसलो. आनी तो वळो हो इश्ट त्या ग्रेस्त मनशाक म्हणटा, तुजे कडेन कितें जाय तें पुरो आसा तरी तूं कित्याक इतलो खंतिश्ट आसाय, कित्याक ही बेजाराय तुज्या तोंडार दिसता. आनी तो वळो तो ग्रेस्त मनीस ताका जाप दिवन म्हणटा, म्हजें कितें आसा तें हांव होगडायन करना म्हणून म्हाका बेन दिसता. म्हजें कितें आसा तें हांव होगडावन घेयन म्हजे तावन वसात म्हणल्यार म्हाका बेन दिसता म्हणालो खंय. तो वळो तो इश्ट त्या ग्रेस्त मनशाक त्या घराच्या एका जणेला लागीं आपोवन व्हरून गेलो खंय आनी म्हणालो खंय, भायर पळय, तुका भायर कितें दिसता. आनी तो वळो तो इश्ट तो ग्रेस्त मनीस त्या इश्टाक म्हणालो खंय, म्हाका मनशां दिसतात, म्हाका रूख झाडां दिसतात, म्हाका मारोग आनी मार्गार पाशार जावची वेहिकलां दिसतात म्हणालो खंय. आनी तो वळो त्या इश्टान कालें केलें, ताच्या बोल्सांत आसलें एक कॉयन, एक पावली काडलें गई आनी ताच्या दोळ्यांक लागीं दवरलें गई, लागीं धरलें गई आनी म्हळें गई, आतां पळय. आनी तो वळो त्या ग्रेस्त मनशान पळयलें गई, ताका कांय दिसोना, खाली पावली मात्र दिसली. आनी तो वळो हो इश्ट त्या ग्रेस्त मनशाक म्हणटा खंय, केन्ना हें कॉयन तुज्या दोळ्यांक लागीं धरताय तुका कितेंच दिसना. आनी तो मुंदस म्हणटा खंय, पयशे गरजेचे, केन्ना ते तुज्या हातांत आसात ते गरजेचे, फायद्याक पडटात, पूण आपाय केन्ना ते तुज्या दोळ्यां आनी संवसारा मदें येतात ते दाळा ते पयशे ती ग्रेस्त काय डेंजरस आपाय म्हण ताका म्हणटा खंय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक ल्हान घडीत आमकां चिंतपाक आपोवन व्हरता मोगाचें न्हू. आमच्या आत्मीक जिवितांत हें सत मोगाचें न्हू. ग्रेस्त काय व्हरते म्हूण आमकां भोगता आनी देवा आनी मनशा मदल्या संबंदांत ती येता. तेन्ना हेरांचो गरजो पळोवंक आमी सलवाता, देवाचो ताळो आमकां आयकूंक कश्टांचें जाता आनी आमी आमचेंत जिवीत नदर घालता, आमचेंत जिविताचें नदर घालता आनी आमचेंत वर्तेपण आमकां दिसता. त्या देखून थोडे फावटी आमचें वर्तेपण, आवर ग्रेटनेस वी मेजर इन द थिंग्स दॅट वी हॅव पोजेस्ड. आमच्या वस्तूंनी कितल्यो वस्तू आसात तांत हांव कितलो व्हरतो, कितलो ग्रेट गे म्हणल्यार आमी पळयता हांव शिवाय देवाच्या नदरेन हांव कितलो व्हरतो, कितलो ग्रेट म्हणलें आमी पळोवंक मस्तपडी आमी सुकोन पडटा. त्या देखून संवसारी संगतींनी हांव व्हरतो जावंक पुरो, ग्रेट जावंक पुरो वा ग्रेस्त जावंक पुरो, पूण देवाच्या नदरेन हांव ग्रेस्त गे हांव व्हरतो गे म्हणलें पळोवचें तें गरजेचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून जेजू आज आमचे जावन कितें आशेता, आज ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना जेजू आमचे जावन कितें आशेता. जेजू आज आमी हर एकल्यांनी आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करूंक आमकां तो आपोवणे दिता. आमी पयशांनी थोडे फावटी ग्रेस्त न्हय जावंक पुरो मोगाचें न्हू, आस्त बदीक आमचे थंय ना जावंक पुरो. थोड्यांचे हांवें सांगलें ग्रेस्त काय आस्त बदीक आनी पुरो, पूण थोड्यांची ग्रेस्त काय ती न्हय जावंक पुरो, पूण आमी थोडी आनीकी हेर संगतींनी ग्रेस्त जावंक पुरो. खंयच्यो त्यो, हांकार, स्थानमान, राग, ग्रेस्त काय एम्बिशन, आमचेत चिंतपाचेर वंदोन रावचें आनी हें
थोडे पडी सोडूंक आमी तयार येना. आमची ग्रेस्त काय थोडे पडी हें जावंक भोंवता आनी तें आमचेर डॉमिनेट करूंक शकता मोगाचें. आनी आमचें जिवीत देवा तावन पयस व्हरता आनी आमकां अहंकारान गर्वान भरता. हाचे पयले वाचप एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें. हांगासर आमी समजलें जाल्यार सर्वेस्वर देव एझेकियेल प्रवाद्या मारी पात तीर प्रांत्यांतल्या त्या मलगड्या लागीं उलोवंक सांगता. तांणी कितें चिंतलें? आमीच देव म्हूण चिंतलें. तेच देव तांणी तांकांत देव केल्लें. ताणें व्यापार आनी पुरो केलो, बुदवंतकाय आनी पूर आसलें आनी जायतें जमयलें, जायते रास केलें, जायते पुंज आयले आनी ते कितें म्हणाले? आतां आमींत देव, आतां हांवूच देव, हांवूच देव, हांवूच सर्वस्व ते म्हणाले. आनी त्या वेळार देव म्हणटा हांव तांचेर तांच्या वैरींक वा बळिश्ट राष्ट्रांक धाडटलो, तांचेर धाड घालतलो आनी तांचे आसलें पुरो लुटून व्हरतले आनी तांची देसवाट जातले म्हणटा सर्वेस्वर देव एझेकियेल प्रवाद्या मारिपा. त्या देखून मोगाल भवनो आनी भयणीनो, त्या देखून केन्ना आमचे थंय चड आनी चड पुंज जायता, केन्ना हांव तूं सर्वस्वन चिंता, त्या दळा म्हजे थंय अहंकार भरता, वडपण भरता, स्थानमान, राग, मोसर हें भरता मोगाचें. आनी तो वळू म्हज्या जिविताची देसवाट सुरू जाता. हांव तूं म्हाकाच नाश करून घेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आज आमच्या जिविताचेर नदर घालतना, आमच्या अंतस्करणाची जर्ती आमी करतना खंयची ती एक संगत देवाक समर्पण करूंक म्हाका कश्ट भोगतात, देवाक लागीं येवंक म्हाका कश्ट मारतात, ती खंयची एक संगत आमी हर एकल्यानी व्हरून पळोवचें आनी ती आमचे तावन उमटून काडूंक, आमचे तावन पयस करूंक आमी प्रयत्न करचें मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी गरजेचें त्या देखून हांवें संवसारी वस्तू मुखार म्हजें वर्तें मन लेखचें न्ही, हांवें वर्तो जाय देवाच्या नदरेन, देवा मुखार मोगाल भवन आनी भयणीनो. हें गरजेचें म्हणल्यार आमी समजाचें. आतां पिद्रून जेजूक म्हणलें उतरां, आमी सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां कितें? आमी सगळें सांडलां, तुजे खातीर इतलो त्याग साक्रिफायस केला, तर आमकां कितें? आनी तो वळू जेजू ताका म्हणटा, जेजू खातीर कितें सांडलां तें वर्त्या मापान मेळटलें म्हणटा मात्र न्ही, सर्गीचें राज तुमकां मेळटलें, सर्गीचें राज तुमी जोडटल्यात म्हणून ताका सांगता मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून जेजू हांगासर एक वर्ती बसोवणी करता की जेजूचो पाटलाव करच्यांत त्याग साक्रिफायस आटापून आसा, पूण जेजू खातीर गेल्लो खंयचोय साक्रिफायस, त्याग साक्रिफायस निर्फळ जायना मोगाचें. खंडीत जेजूचो पाटलाव करीचे, जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवचे आनी तो आमचो खरो जीव देव म्हूण मानून घेतले जाल्यार आमच्या जिवितान जायतो त्याग साक्रिफायस करी जाय पडटा आनी तो त्याग साक्रिफायस केल्लो निर्फळ जायना, तसो प्रतिफळ आमकां मेळटा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी उडासान दवरया, जेजू खातीर हांव कितेंय करता जाल्यार. त्या देखून थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमी जायतो त्याग साक्रिफायस केला जावंक बरो. थोडे फावटी आनी एकल्या थंय रागार जावंक 100 कारण आसात तरी ताका हांवें बक्षिलां जावंक बरो. थोडे फावटी आमचो वेळ जी कोण आमकां फाटी दिवंक शकनात तांचे खातीर आमी करशिलां जावंक बरो मोगाचें. थोडे फावटी अन्यायाच्या वाटेन जायते पुंज येते, पूण त्या वाटेन वचनासतना स्वता नितीन हांव जियेलां जावंक पुरो. आनी थोडे फावटी म्हजे कडेन कितें आसा तें म्हज्या स्वार्था खातीर दवरनासतना हेरां खातीर हांवें वांटलां, हेरांच्या गरजांक पावलां जावंक पुरो. म्हजो वेळ, म्हजी देणी आनी म्हजें देवान दिल्लें हेरां खातीर दिलां मोगाल भवन आनी भयणीनो. हें एक उडास दवरया, जें कितें हांवें केलां त्याग साक्रिफायस हर एक देव पळयता आनी ताचो प्रतिफळ देव आमकां दिता म्हणलें आमी उडासान दवरया. जेजून म्हणलें उतरां, म्हज्या नांवान म्हज्या भावाक वा भयणी एक कप शेळें उदक तुमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सूख आसना. ल्हानांतल्या ल्हानाक एक कप शेळें उदक तुमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सूख आसना. त्या देखून हर एक संगती आमचो देव पळयता आनी ताचो प्रतिफळ आमकां दिता मोगाचें. त्या देखून आमी संवसाराच्या नदरेन पयलें जावंक वर्तें जावंक शकचें न्ही मोगाचें. देवाच्या नदरेन वर्तें जावंक पयलें जावंक आमी प्रयत्न करचे. त्या देखून जेजून आयच्या वांजेलान म्हणलें निमाणे वता, जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणे जातलीं, जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलें जातलीं. जावंक पुरो आमी संवसाराच्या नदरेन भांगर शिंगार आस्त बदीक नांव स्थानमान ना,
पूण आमी खालती सादी बोळी आमचो वेळ आमची देणी आनी देवान म्हाका कितें इल्लेशें दिलां हांव हेरांक वांटून घेता हेरांतय त्या देवाचें रूपणें पळयता हेरांच्या कश्टा दुकान पावता जाल्यार तसो प्रतिफळ आमकां सूख आसना मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी हर एकल्यांनी देवाच्या राजांत पयलीं जावंक आमी प्रयत्न घेवचे त्या देखून देवाच्या राजाचें पयलेंपण मेजाप जिंकोन मोग करतात जिंकोन सेवा दितात जिंकोन बक्षितात जिंकोन पाटी आशे नासतना दितात जिंकोन हर एका संगतीच्या की पयलें स्थान देवाक दितात ती देवाच्या राजांत वर्ती जावंक मोगाचें फेसारतात आनी खंडीत ती वर्ती मोगाचें त्या देखून आज आमी म्हजे कडेन कितलें आसा तें विचारचें नाका मोगाचें देवातय म्हजें जिवीत कितलें वर्तें जावन आसा देवातय म्हजें जिवीत कितलें वर्तें आसा वर्तें जावन आसा तें आज आमी विचारया मोगाल भवन आनी भयणीनो कित्याक हो संवसार तात्कालीक हे संवसारी जिवीत 4 दिसाचें मोगाचें विणगी आमी आयल्या एक दीस आमी पुरो सांडून वचोंक आसा जोब प्रवादीन अध्याय 1 वाक्य 20 म्हणलें तेंत विणगो हांव वयच्या गर्भांत हांव आयलो विणगो हांव पाटी वेतलो देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं त्या देखून हांवें कितलीं रास गेल्लें पुंज आयिल्लें मोगाचें दवरलें कितेंच व्हरून वचना त्या देखून हांवें हेरांतय देवाक पळयलें हेरांच्या गरजांक हांव पावलो आनी म्हज्या दिसपट्या जिवितांत खालतो जावन स्थान मान गर्व व्हरतें आशें नासतना मोगाचें हर एक संगती खालतेपणान हांव जियेलो जाल्यार देवाच्या राजाच्या वाटेन हांव समकलो तें व्हरतेपण जोडूंक हांवें प्रयत्न केलें जाल्यार हांव खंडीत बागी आनी सुभागी ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटलो तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो देवान आमकां रचलां सर्गीच्या जिविता खातीर ह्या संवसारी तात्कालीक जिविता खातीर न्हय परत हें सत आमी उडासा घडया जाणा जावया मोगाचें आनी त्या सर्गीच्या वाटेन आमी समकोंक प्रयत्न करया आनी त्या राजांत एक दीस सांदेपण जोन थंय सोमयान तयार केल्लो तो प्रतिफळ बगूंक आमी प्रयत्न करया आनी त्या वाटेन समको तसो सोमी आमकां करपा आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया आमीन. सौम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उड्या वायना सोवे गे सौम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उंड्या वायना सोवे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार मानता तसलें जावं म्हणून आमी मागया. बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पैसभाच्या अदव सर्वस्पोर मानून घेऊ. सरस्परा भगवन धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिलो रगात वारयलें तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो आनी तुमचे सोवे आसो तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वे
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सोर काळी आनी सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मतांच्या बुन्यादीर थिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां आनी सदां काळ सोर देवदूतांच्या दळबारां सांगाती भक्तीपणान व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजें किर्तन गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दयापरी दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात कस म्हण सोसूंक आपकशेन तो पाराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवा वचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसाक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भवडताचो घोट. संसाराच्या सडवंडारा तुझ्या कुर्सानी बुन जीवन पोणावळी तुवें आमची सडवण केली. आमची काबूल कर. देखून सर्वेस्परा
सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो चौदावो आमच्या भगयोन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुना जिवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचा उगडास कर आनी तुजे काकुलतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बगेवन हांव कामरये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिसोपती बगेवन दमदता सांजूद देव आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सस्नाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तुजे सांगाता आनी तांचे सांगाता तुका वाकानू आनी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समजावं, तुजी कुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेवरमणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोमी शांती काल तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या तुमी आसोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले आमची काकलूक देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले आमची काकलूक देवाचे शेळिये संसाराचे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. तूं सोम्या बरबसो तूं सोम्या बद्रासरो रक्षक तूं दैदिवसो जीन येसूसान जय दिवसो तूं सोम्या बरबसो तूं सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं दैव दिवसो जीन येसूसान जय दिवसो बेना कसले अंकारा जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी पांकय उजवाड दायेन मुजे तुजे सोम्या बरबसो तूं सोम्या बरबसो तूं सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं दैव दिवसो जीन येसूसान जय दिवसो. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा भाग्योन जोता देवाच्या जैतेवन मरणा बसोत ह्या नवनेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतल्या तुज्या पोताच्या पवित्र मैमेवंत कुडीर रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समीस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत एवटी तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंतीचें आराधन 10 वरांतान कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आराधन आनी 12:30 वरां भक्तीकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसाची तेसावन दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचे. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. खुशेन तुमी कितें दितात तें ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतल्या. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरांतावन 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात. जी कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्लीं आसात ह्या पिडेतावन सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतर आयिल्ल्या वेळार जायतें बरेंपण लाभता. तसो ही पैदो जोडूंक उलो दिता. तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर 9:15 वरांतावन मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसतात. हांगासर होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा. तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या पवित्र तळाचें पत्र यात्रेक मुखलो हांको ऑक्टोबर म्हयन्यांत परबेच्या दिसा फायस जाता. ते देखून ह्या अंक्याक कोणायकी लेखनां खावनां चुटुकां दिवंक आसा जाल्यार वा ह्या पवित्र तळार जाल्लें बरेंपण वळखून घेवन अर्गां दिवंक आसा जाल्यार ताका अवकाश आसा. ते देखून बरें मन दाखोवंक उलो दिता. तशेंच ह्या पत्राक जायरात मारीपात कुमो करूंक हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. गेल्या त्या वर्साय तुमच्या लागीं विसरलेल्या वेळार बऱ्या मनान उदारपणान तुमी कुमो केल्ली आसा. गेल्या त्या वर्साचो उद्देश आमच्या बिरगजीचें लॉन आसलें ह्या पवित्राचें फारीक करच्या खातीर आनी गेल्या त्या वर्सा जे कितें आयवज प्रिंटिंगान उरलो
त्या मारीपाद आमचे सगळे लॉन आसलें परिहार जालां. ह्या वर्सा जे कितें ह्या यात्रेक बुकांत कर्सगान उरतात ते दुर्बळ्यांची 2 घरां हांगासर बांदूंक आसात. येदोळूच आमी 4 घरां रिपेरी केल्या, 2 घरां बांदूंक आसात. ह्या घरांक कुमोग जावन आमी उपेग करतले. तेगून तुमचें बरें मन दाखोवंक हांव तुमकां उलो दितां. मगजन ह्या पुनशेताची वार्षिक परब ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर ताका तयारी जावन 18 तारखेर ऑक्टोबराच्या वजासो पुरशांव बावटो उबारचें कार्यक्रम संजे 4 वरार वजासो पुरशांव आनी 4:30 वरार बावटो उबारचें. ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान आनी मिसा नंतर आयिल्ल्यांक सगळ्यांक तणपिवाण्याची वेवस्था आसा. 19 तारखेर जावन नोवेनां प्रारंभ जातात. 20 तारखेर सामुहीक काजारां मंगळारा 9:30 वरार मीस त्या दिसा 5 जोडी येदोळूत नांवां दाखल केल्यान. ह्या सामुहीक काजाराक जायतो खर्च आसा. प्रत्येक जावन भांगरा खातीर साडो आमी व्हंकलेक दिता, न्हवऱ्याक पॅन्ट शर्ट वा सूट आमी दिता. हाका खर्च आसा. त्या देखून तुमी बरें मन दाखोवन खंयचे एका जोड्यातय उदार मन दाखोवन हांव तुमकां उलो दितां. ताजे उपरांत 25 तारखेर कोंप्रेस आयतार, 27 तारखेर बेस्प आनी 28 तारखेर वार्षिक परब. ह्या फेस्ताक तयारी जावन 2 दिसांचे रेतीर दनपारां 3 तावन सांजे 7:30-8 वरां पर्यंत ऑक्टोबराच्या 7 आनी 8 तारखेर 9 तारखेर नायट विजील राती मागणे आनी ताज्या उपरांत इतर संभ्रम हांगासर. ह्या सगळ्याक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचूं सांगतना हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजाक मनादे बाप झेवियर पिंटो तांचे जावन ही मानाची वात घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. जूड रेलन रॉड्रिगस आनी रुयल वियान डिसोजा दोगांयच्या जल्म दिसा संदर्भी पवित्र काळजा वाडो. नॉन वेज जेवण आयच्या दिसाचे तांणी स्पॉन्सर केलां. तांकां प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. जेसन लोबो किरेम आयच्या दिसाचे वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. लायनल फेर्नांडीस आनी कुटाम मूड बेळ्ळे, नवीन पिरेरा मूड बिद्री, सोफिया जॉयस पिरेरा मूड बिद्री आनी नांव नाका म्हणी एक दानी उर्वा. दान दिल्ल्या सकड दानीचो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वाती वांटले फादर तुमकांय देव बरें करूं. सकड आमी दिबी घालया. सांजू दुतात देवाच्या मनाक नवें आमी सोलोन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गी आमचो मोगाल बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जूत देव सर्गार जावन जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूदतात देवान यार सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका आनी धर्मदाचो झूज देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरी आमी उगडास करता. बगेवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिणान मेळयता. त्या बलिदानावरील देवा बापा निरंतर होगळाप लपता आनी सुमेस मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बाबार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवाचो न्ही पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन झूत देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपादोबाच्यो गजो आनी यात्रे तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेन आमी तुजे देयन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदतात देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जोडता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं सान जाल्लोय ताचे सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय.
आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारिस्त कश्ट आसतनी सांबाळून निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या पूर्ण शेता व्हडा पातेनीन आयलां सगळें आमी बसया मोगाचेर सबार ते सवा सभा जणांनी हांगासर दांडिल्लीं आसात गांवांत परगांवांत हांव ह्या ते सवांक आतां वाचून सांगतना तुमची ते सवां आसा जाल्यार मागा नाजाल्यार तुमच्या काल जमान्यांत हांव कितें ते सवां घेवन आयल्या ही सगळें समर्पण करून आमी मागया 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचें खातीर ते गांव परगांवांची 20 फावो जावच्या खातीर एकल्याचे काजारी जोड्या मदें आसचें मनस्ताप पयस वयच्या खातीर 6 गांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर ते गांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचें कन्वर्शन आनी ई खाता बेगीन जावच्या खातीर एकल्याच्या हातांची बुज आनी बावळो दुखून जावच्या खातीर 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर तेगांच्या खातीची पिडा गुण जावच्या खातीर 6 गांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या किडनींत सिस्ट आसलें गुण जावच्या खातीर दोगांच्या जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावच्या खातीर 6 गांक कामाची भद्रती मेळच्या खातीर दोगांक वायट सोयांक बली जायनासतना राखच्या खातीर एकल्याचो पासपोर्ट रिन्यूवलाक दिल्लो बेगीन साता मेळच्या खातीर 6 जाणां शिकोवन बरी मौत आनी जानवाई फावो जावचे खातीर एकल्यान चिंतले आनी सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याचे पैना वेळार राखून व्हरच्या खातीर एकल्याचे हायपर टेन्शनांत हांव सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक आमाल पिवन आनी सिगरेट जावन सुटका मेळच्या खातीर तेगांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याच्या खासदाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर दोगांची PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर एकल्याच्या हातापांयाची गांठी दुखून जावच्या खातीर 18 जाणांच्या तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां अशें सांगता डेनिशा MBA जालां ताका बरें काम मेळच्या खातीर जाग्याचे कोर्ट केस बेगीनच एकल्याचे इत्या जावचे खातीर रूथ क्लेर म्हणल्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एका साल्याक दुबायंत काम जालां पूण कामाची विजा आनीकी जावना बेगीनच विजा प्रोसेस जावचे खातीर UKंत आसता एका चलयेक कामाचे मस्त बंदपास आनी अडखळ येतात ताका बेगीनच बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर एका चलयेच्या बालंतेर बऱ्यान जालां पूण तिची भलायकी इल्ली बरी ना बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एकल्याक कॅनडांत बरें काम मेळचें खातीर एकल्याच्या कानाची दूख आनी तकलीफ पोवची रावो आनी बरी भलायकी फावो जावचे खातीर नैसा आनी ट्रीजा केस मस्त तांच्या माथ्याचे केस मस्त झडटात ते रावचे पासत विना थायरॉयड पिडा गुण जावंक आनी घराचें काम कांयच अडकळ नासतना जावचे खातीर जसलिनाचे पांय दूख आनी पोटांत दूख गुण जावचे खातीर बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर एकल्याचें काम परमनंट आनी कामांत इन्क्रिमेंट जावचे खातीर आनी मतीक समाधान एकल्या फावो जावचे खातीर एकल्यांचे फाल्यां जावचे प्रेग्नन्सी स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्याक इंजिनियरींग एग्जाम पास जावंक काम फावो जावचे खातीर एकल्याचे घराचें फावंडेशन बऱ्यान जावंक घर बांदूंक फावो जावचे खातीर UKंत एकल्याक वर्क विजा फावो जावचे खातीर ब्रायस म्हणल्यार एका चलयेक परिक्षेन बरें करूंक कालतान ताका परतान परिक्षा सुद्दां जाला परिक्षेन बरें करच्या खातीर एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बरें आम्हाला विकून वयच्या खातीर कॅनडा आसल्या एका तरणाट्याक PR बऱ्यान जावचे खातीर एक भुरगो डिप्रेशनाक गेला ताका डिप्रेशनान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे नी जॉयंट्स गुण जावंक बरी भलायकी बरेपणा खातीर लिव्हराचे समस्या गुण जावं स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी विन्सेंट म्हणल्यार बाबाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय बरी भलायकी एक सैरीक मेळच्या खातीर बिल्डींग घालूंक एका कडेन परमिशन मेळच्या खातीर घरा वयच्या कसत्या रस्त्याचे जमाचे एकल्याचे इत्या जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटी कोलिटीज गुण जावंक सदांची जिवीत बरें सारूंक करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे वेरिकोस वेन्स गुण जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस म्हणल्यार चलयेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे आधार कार्ड करूंक आसचे अडखळी सर पयस जावच्या खातीर एकल्याक दुबायन ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका भावाक दुबायन काम मेळच्या खातीर एका भुरग्यान बऱ्यान चलची करपा ताका मेळच्या खातीर एका भुरग्याक सुडाळ उलोवची करपा मेळच्या खातीर एका जोड्यान सांगता जियोवच्या खातीर बऱ्यान एकल्याच्या मतीक उज वाडोवंक आनी बरें काम मेळोवंक आनी हो तरणाटो मस्त एक्टीव जावच्या खातीर ताच्या बापायन विशेश तरान मागोवंक सांगला ह्या तरणाट्या खातीर ह्या तरणाट्या मतीक उज वाड मेळच्या खातीर मागया एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याक एक बरें काम वायट सक्तेतां सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उज वाड मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोगां धार्मीक भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॉन सिमियोस ताका बऱ्या भलायके खातीर
एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावचे खातीर एलिटा डिसिल्वा ताचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावच्या खातीर 9वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्यान बरें शिकोवंक सारक्या वाटेन मुखार वयच्या खातीर 10वे क्लासीन असो एकलो भुरगो डिप्रेशनाक गेला इस्कॉलाक समय येना ताणें ह्या पिडेतावन भायर येवन इस्कॉलाक समय येवंक ताजें शिकप बरें करचें करपा मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या व्हेकलाचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर रायनल आनी जायनल तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर परगवान साबारां कामाची बर्दती बरें काम मेळच्या खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गुण जावं एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावं एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावं एका दादल्यान मतीक उजवाड मेळून गांवाक येवन आपल्या पतीने सांगाता जियोवच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीक पांय सारको जावंक पयलींच्या बरी रिसर्च करपा मेळच्या एकल्याचे एलर्जी गुण जावं एका भुरग्याची UK आसा एलर्जी कंप्लीट गुण जावच्या खातीर क्लिपट दांतीस ताच्या कामान बरें जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मालाक विकून वयच्या खातीर एक बहीण मतीच्या पिड्यान तशें वायट चिंतनान कश्ट जाता तिका सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्याक खालत्या काळ जसो मोगाळ जानवायचे समजणीचें देणें मेळोन वडिलांक विदेय जावन जियोवची करपा मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसावणी बन घराचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर एका कुटुंबान सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्यान पंथा भोवंक संबंदीत जाल्ल्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एका तरणाट्या चलयेन आनी चल्यान मिसाक आयताराचे येवच्या तांचे मतीक उजवाड मेळच्या खातीर विंगडाच्या घोव बायलांनी परत सांगाता येवच्या खातीर एका धर्मीक भयणीच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एकल्याक पॉलिसिस्ट जाला किडनी प्रॉब्लेम आसा स्किझोफ्रेनिया गुण जावं एका चली काजो जावंक तेणें मौन केलां एका सारकी सैरीक ताका मेळच्या खातीर एका चली आनी एका चली एका बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका भयणीक बरी भलायकी नेगेटीव थॉट्स जावन पयस रावची करपा मेळच्या खातीर सेकंड PUC शिकच्या भुरग्यांक मतीक उजवाड आवय बापायक मान गौरव दिवंक बरें शिकोवन ताका करपा मेळच्या खातीर एका चल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचे लिव्हर प्रॉब्लेम गुण जावच्या एकल्याक दुबायन काम मेळच्या खातीर एका तरणाटो टायप 1 डायबेटीक भुरग्यापणांत आतां 25 वर्सां जायतो कश्ट जाता ताका सुटका मेळच्या खातीर एकले इस्रायल वचोंक ट्राय करता सगळें प्रोसेस बऱ्यान जावचे खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रीज तांच्या बऱ्या भलायके बऱ्या मिस जावं खातीर हॉस्टेलांत आसचे एक चली भुरग्यां ताचे कोल्ड एलर्जी आनी कॉफ गुण जावं आपणाचे हिका बऱ्यान करूं एकल्याचे भायर पडलें भांगार मेळच्या खातीर एका स्त्रियेची बरी भलायकी कुटुंबांतल्या सान्यांक मतीं उजवाड मेळच्या खातीर एकल्याक घरा भितर भांगाराचो बॉक्स दवरलो दिसान तो मेळच्या खातीर ऑस्ट्रेलियांत एका भुरगें चली भुरगें शिकप जालां एका कामा खातीर आशेता काम मेळच्या खातीर ह्या सगळ्या त्या सामा खातीर आमी मागतना आमची त्या सामा सोमियाच्या पांयां तळा समर्पण आमी मरया आराधन तुका सोमिया जेजो होगळाप तुका सोमिया जेजो नमान तुका सोमिया जेजो महिमा तुका सोमिया जेजो स्तुती तुका सोमिया जेजो वंदन तुका सोमिया जेजो प्रणिपात तुका सोमिया जेजो जय जय तुका सोमिया जेजो हालेलुया 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 मोगळा जेजो ह्या पवित्र तळार ही भावंडा सांजूद त्या देवाच्या मजतीन ही सगळं त्या हांव तुज्या पांयां तळा समर्पण करता ह्या सगळ्या भावंडांची त्या हांव तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तुजी खुशी वय कर ह्या भावंडांक गांवांत परगांवांत जावन मागतल्या हर एकल्याक तांच्या जिवितांत बरेंपण दी तांकां आदार दी सांगात दी बरी भलायकी तांणी आशिल्लें मागिल्लें बरेंपण तांकां तांच्या कुटुंबाक दिवं ताजी जतन कर म्हण सोमिया तुज्या कडेन परतून मागता हालेलुया 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 सगळं आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडलोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंड्यात हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका पिडयता तुज्या मोवाळ माईपासे नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अस्तर्यां घडटात मागिल्लें मेळटा संजूदता देवाच्या मजतीन विनवणेन मस्त बरेंपण घडलां सभा जाणां वळखून घेतात ह्या भावंडां सांगता आमी दैन्य देवाक आतां आमी अर्गां दिवया 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर एकल्याचें घराक लॉन सँक्शन जाल्ल्या खातीर दोगांक परगांवांचे व्हिसा फावो केल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबाक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर एकल्याचें BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो केल्ल्या खातीर 6 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर
स्टॅनी सांगतीस बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एक स्त्री फाटल्या 3 म्हयन्यांतल्यान विशेष पिडेंतान कश्टां येली. आतां तिची पिडा संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता. ह्या सक्कड भावना सांगता आमी मेळया दणया देवान तांच्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर आमी आतां अर्गां देवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक सेवकांक पाव. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांनी आद्दवच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्गीच्या बाबा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य समान जारी कर. संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. दयाळ बापा फावो ते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर खासदारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या खासदारी जिविताचें मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. सर्वेस्परा सक्कड पोलीस अधिकारी सिब्बंदी वर्गाक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद वत. तांणी दिवच्या सेवेक आजरो वांटेनी प्रतिबल दी. सदांच तांकां सक्कड वायटा विघ्नां अवघडांतले राखून वर. तांची मोगान जतर कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू म्या. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आय नमारणी एकागोतीचे माये नमणमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका मिलो मारता. आमी बदे सेवेची बाळकां या दुखाच्या कोणान आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय. हे ताळे मोगळे दुलबी हांव मरये पिडेस्तां बसोत मागणे. आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये त्रियेक देवाच्या मजतीक समर्पण करना आमी मागता आसतना सक्कड पिडेस्तां खातीर मागया. कोणाचो बरो तुमकां उडास येता, कोणें सक्कड पिडेस्तां तुमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया. सक्कडान दोळे दांबया. आमचो उजवो हात आमच्या तकलेचेर दवरया. हो हात तुमच्या तकलेचेर मात्र न्ही, सक्कड पिडेस्तांच्या तकलेर कोण मातसो पुरो उडास करतात तांच्या तकलेचेर तुमी दवरतात म्हणलें उडासाकान तांचे खातीर तुमचे खातीर मागा. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा, कित्याक तूं आमच्या अस्कद मनशा जायन घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दाळ दिसका. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिरेंतली गूण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वीण. आमेन. सोमयाचे नावी आमचो आदार आनी रस्ता स्वर्गानी संवसार सरेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या तुम्या सोय आसूं. प्रार्थुया दयाळ सोमया, भावार्थांच्या बुसोणदारा तुजी मीत पेर नासलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत. एकामेका चूक समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजतान बोगसून जिवंक
तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ समी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची पदवी ताची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. तो जियेताय राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नांक. आमेन. सर पदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागूं. दुलोबयान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमच्या सांगता आसा. तो आमचे सवें रावन तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखलांत रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान रावूं तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सोर वायट बसपून उडोवन आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांचो. आमेन. मोगाचेनो दिंबेर आमी रावया. मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसूनचो पवित्र वेळ जावन आसा. तर त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, कुरपे सागोरा आराधान तुका, ये सोडवून दरा आराधान तुका.
पवित्र सांगात तुजो दिवन आसाय पळय मोगाळ पवन आनी भयणीनो उंड्या रुपार सोमी आमचे मदें आसा तसो मोग आमचे तें हरी एकल्या तें वाळोवन आसा ताच्या कुरपेन आमकां तो नेटोवन आसा तसो तो मोलादीक सांगात ह्या घडये आमकां दिवन आसा तर सोमयाक आमी सांगया ह्या आराधना वेळार आमचे सांगाता राव सोमया म्हजे सांगाता राव म्हाका आपड सोमया म्हाका सांगात दी म्हजे सांगाता राव सोमया म्हणून आमी ताजें आजारपण वळखून घेवया आनी ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नमान करया स्तुती करया मोगाचो न्हू उंड्या रुपान तूं लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपान तूं लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुरपीन तूं आमकां नेटून आसाय सांगा तुझो दिवून आसाय कुरपे तो आमकां नेटोवन आसाय पोवी सांगा तुझो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका या पवित्र साक्रामेंतान ह्या उंड्या रुपार तूं गरोस हाजर आसाय तुजें हाजरपण आमी बघून आसा सोमया आमकांच तुज्या पांयतळ आमी समर्पण करता तूं खरो देव जीव देव हेजे किर्तनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे मरण धरसो जीव दिवचो तूं एकलोच तूं एकलो मात्र म्हणल्यार आमी वळखून घेता संपूर्ण आमच्या जिविताचेर अधिकार आसचो आमचे सगळे जिवीत चलोवन वरचो तूं एकलोच म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेता आनी आमचे सगळे जिवीत तुजे समकरान तुका समर्पण करून काळजा मनांत हांव काळजा गुंडायत हांव आमी तुका आराधन करता नमान करता स्तुती करता सोमया जेसू ह्या आराधना वेळार आमचे सांगाता राव ह्या सकट भावंडा सांगाता तूं राव सोमया या माध्यमा मारिपात गांवांत परगांवांत हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका भावंडा सांगाता राव तांच्या कुटुंबांत सांगाता तो राव तांच्या सुखा दुखांत तो राव तांच्या कश्टां आनवरांनी राव तांचे पिडे शिडेनी तांचे राव तांचे सांगाता राव आज तांचे जिवीत तुझे मुखार हाडटाना सोमया तांचे सांगाता राव तुज्या कुरपे देण्यानी तांकां बर तुज्या सक्तेने तांकां अभिषेक कर तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बर सोमया म्हूण तुजे कडेन परतून मागता सोमया सोमया तुका जावं मान आनी महिमा सोमया तुका जावं स्तुती आनी नामान तुका जावं आराधन आनी वंदन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मन गजानो
आयच्या वांचलांत आयकल्लें एक वाक्य जेजून म्हणलें, मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना, देवाक सर्व संगती साध्य. मोगा भवन आनी भयणीनो, एक स्त्री तिचो भाऊ कठीण अस्वस्थ आसलो, आयसीयूंत आसलो मोगाचे न्हू, कठीण वळवळतलो आनी ती म्हाकाय म्हणटली फादर मागा. पूण एक शब्द तिच्या तोंडांतल्यान आयलो, फादर मागा, कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हांवूय मागता फादर, तुमी मागा. हांवें मस्त जाणां कडेन मागोवंक सांगलां, कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मार्कसो वांचेल अध्याय 9 वाक्या 14 मोगाचें न्हू, 14 तावन जेजू देवसार लागल्ल्या एका भुरग्याक बरो करचें घडीत आनी थंयसर ह्या भुरग्याचो बापूय जेजू लागीं येवन वाक्य 22 अशें म्हणटा, तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवन आमकां पाव. तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार, तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवन आमकां पाव. तक्षण जेजू म्हणटा वाक्य 23 साध्य जाल्यार सतमन तेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणटा. साध्य जाल्यार सतमन तेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणटा. कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. जेरमाया प्रवादी अध्याय 32 वाक्य 17 म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय, तुका कितेंच असाध्य न्हय, तुका कितेंच असाध्य न्हय. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. कित्याक तो जिवो देव, तो वर्तो देव, तो बळवंत देव, तो आमच्या सांगाता आसो देव मोगाचें न्हू. एक घडी आमचो उजो हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. जेरमाया प्रवादीचें उतरां एक घडी सांगता म्हणया, सर्वेस्परा देवा, तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय, तुका कितेंच असाध्य न्हय, तुका कितेंच असाध्य न्हय. मग हो जीव देव, ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तो खरोच आजार आसा ह्या घडये. तोच 2024 वर्सां आदीं त्या देवसार लागल्या भुरग्याक बरो केल्लो. तसो सोमी सबार पिडेस्तांक आपडलोलो, हरी एक लागीं बरें गेल्लो, गूण गेल्लो, बरें करीत मुखार गेल्लो. तसो सोमी ह्या घडये ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जीव आजार आसा म्हणलें वळखून परत एवढी ती उतरां आमचो उजो हात आमच्या हृदयाचेर दवरून आमी म्हणया, सर्वेस्परा देवा, तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय, तुका कितेंच असाध्य न्हय, तुका कितेंच असाध्य न्हय. तशेंच जोब प्रवादी जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 42 वाक्य 2 म्हणटा, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. सगळ्यां दोळे धांपया, परत दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमी मौन आमी सांबाळया. जेजू आमकां पळयता, हर एक लागीं पळयता. तुजें बरेंपण खंडीत ताका कळीत आसा, पूण ताचे की चड त्या तुज्या काळजांत मनांत आसलें दूख, बेजाराई, खंत हुस्को, तुवें बगचें तें आटे विटे, तुजें तें रडणें रुधान, तुजी ती पिडा शिडा, जावं पुरो भुरग्या बाळां खातीर तूं रडताय, आनी कितें समस्या तुजी जिवितांत आसात. कुटुंबाचें वजें, आर्थीक अडचणी, कोणाक सांगूंक नजो जाल्लें तें दूख, पूण जेजू हर एक पळयता. मोगाच्या बाबा भयणी, जेजूक कळीत नातलें कितेंच ना, हर एक तो पळयता. त्या देखून त्या जेजूक सांग, तुजेर हांव बरो वचतां. तुमची जबाब, तुजेर हांव बरो वचतां. तुजेर हांव बरो वचतां.
तुझेर हांव बरो वसतां तुझेर हांव बरो वसतां ह्या पवित्र साक्रामेंतान खरोच आजाराच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां उंड्या रुपार आजाराच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां तुझें दर्शन आमकां दिवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां आमच्या सांगाता अरियेका घडये रावच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां म्हाका संपूर्ण तरान वळखोवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां म्हजे हर एक सुख दुख पळोवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां कश्टा दुखा वेळार म्हाका आदार दिवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां हांव रडटना म्हजी दुखां बसच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां गुपीत आटे बिटे बगचे पळोवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां निरंतर म्हाका सांगात दिवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां म्हाका बुजोवन धैर्य दिवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां म्हजी पिडा शिडा गुण करच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां म्हाका सांगात दिवच्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां 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 तर त्या सोमयाक म्हणया तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो राखणदार तुंस म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव संपूर्ण पातयेनी विश्वास तुजेर एकल्याचेर मात्र म्हणया सगळं उबें रावया त्या सोमयाक आराधना तो समी तुका वळखता सगळ्या खालसा मनांत हांव सोमयाक सांगा सोमया हांव हांगा आसा सोमया हांव हांगा आसा तुका लागीं आयला म्हाका पळय म्हजें दूख पळय म्हजी बेजाराई पळय म्हजें कश्ट दूख पळय म्हजी पिडा शिडा पळय म्हाका भावा भयणी सांगा ते जेजूक सांगा परत आनी परत तुमच्या काळजाच्या गुंडायेतून सांगा हांव हांगा आसा सोमया हांव हांगा आसा तुज्या लागीं आसा तुजे समोर आसा सोमया तुजी नदर घाल आपोड म्हाका गुण कर बरें कर सांगा जेजूक परत आनी परत सांगा ओढून सांगा काळजाच्या गुंडायेतून सांगा हांव हांगा आसा म्हाका पळय म्हजे नदर घाल हांगा हांव आसा सोमया हांगा हांव आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाच्यान. जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतली उतरां
आमी केदाळ आयकोनची मस्त बडी आमी आयकल्ली आतां 29 वाक्या 11 तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण खरेंच हांव जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ती पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो त्या देखून देवाची मांडावळ देवाची येवजण आमच्या बरेपणा खातीर मोगाचें न्हू देवान कुशी वेल्या आमकां तें मेळटात मोगाचें न्हू खंडीत मेळटा म्हाका उडास येता एक थोड्या दिसां आदीं बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस कुलशेखर बेर्गे सविकार तसो एक व्हिडिओ पाशा जाता तुमी आयकला ना बरो आनी त्या व्हिडिओन पाद्राप इतल्यान म्हणटा जर तर तें तुका म्हूण देवान निर्मिलां जाल्यार तुवें तें खोट मारून उडयलें जाल्यार ते फाटीं तुका तें येता जर तर देवान तुका निर्मिलां जाल्यार कोणूय कितें अडकळ घालें जाल्यार तें तुका निर्मिलां जाल्यार तुका मेळाचें देवाचें आशा येवजण जाल्यार तें तुका मेळटा म्हणटा आनी जर तर तें तुका न्हय म्हणल्यार तुका तें निर्मोना देवाचें येवजण तें तुका ना जाल्यार तुवें पांय सकयल घेवन तकली सकयल घेवन पांय वयर केले जाल्यार तुका तें मेळचें ना म्हणटा बाजराम तें कळ्ळें त्या देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचें एक येवजण आसा देवाचें एक मांडावळ आसा त्या प्रकार तो देव आमकां सोलोवन व्हरता मोगाचें न्हू आतां पद्नासल्यान आमी पळयता जोना प्रवादी देवाचें येवजण ताका निनिवेक वचोंक पूण तो आनी एका वाटेन वेता देव ताका मुखार वचोंक सोडिना आनी त्या देखून वारें वादळ वणटा ताका दर्याक उडयतात मास्ती ताका गिळटा परत थडीक येता आनी परत तो वाट धरून निनिवेक वेता तो वांगड्या वाटेन वेतलो देव ताका नीट वाटेन हाडटा पूण थोडे फावटी आमी काले चिंतचे हांव नीट वाटेन वता देव म्हाका वांगड्या वाटेन व्हरता ना आमी चिंतले येवजण आमी चलची वाट थोडे फावटी ती सारकी ना जावंक पुरो त्या देखून देव आमकां सारक्या वाटेन आपोवन व्हरता मोगाल भवन आनी भयणीनो कीर्तन 33 एक अपूर्वेचें कीर्तन मोगाचें न्हू वाक्य हातूंत हांव न्हू एक सोबीत उतरां हांव एक घडी वाचतां तुमी एक घडी आयका मोगाचें न्हू राष्ट्राच्यो मान्यो सर्वेस्पर व्यर्थ जायश्यो करता परजांच्यो येवजण्यो निर्पोळ जायश्यो करता पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाची ताच्या काळजाचो येवजण्यो संततीच्या संततेक सर्वेस्पर जेपर जेसो देव जेपर जेक आपलें दायज करून ताणें विसरून काडलां ती परजा करीस सोबागी सरकार तावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळे मनशाकडे तो पळयता संवसाराच्या सर निवाशान आपल्या सिंहासनार तो दिश्ट घालता जाणें तांची काळजां घडल्लीं तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो बलिश्ट फौज रायाक राखोवंक पावना व्हड सकत झुजारांचो जीव वांटोवंक पावना जैता खातीर गोड्याचेर दवरलेलो विश्वास व्यर्थ कितलोय बलिश्ट तो जावं तुका तो निवारचो ना जीं सर्वेस्पराक भियेतात जीं ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तो तांकां मरणांतली सोडयतलो दुखाच्या काळार तांकां पोसतलो आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आदार आनी आमची डाल ताचे थंय आमचे काळीज संतोसता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो कितली सुबीत उतरां बळया जर तर देवाचें येवजण देवाची मांडावळ ती न्हय जाल्यार तें आमकां मेळना मोगाचें न्हू आमी कोणायचेर विश्वास दवरला कोणी आमकां राखोवंक शकना पूण आमी ह्या देवाचेर सर्वेस्पराचेर दवरली पातळी ती निर्पोळ जायना मोगाचें न्हू आमचो देव आमकां सांबाळटा आमचें जिवीत चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादी अध्याय 17 वाक्य 7 आनी 8 म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तो सोलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पांचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना मोगाचें न्हू त्या देखून सर्वेस्पराचेर पातयेनी दवरल्याक कांयच उणें ना मोगाचें न्हू कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमी मागतना आमी उलो मारतना आयकता
आणि ಮಾಗಲ್ನೆ ತೋ ದಿತಾ ಮೊಗಾಚನು ಆಮ್ಸೋ ದೇವ್ ದಿತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ आमचो देव आमी मागताना आमचो आयकोसो देव आमकां दिवचो देव मोगाचनो तेगून तुमची जबाब सोमिया तुज्या मेटांनी म्हाका सलय सोम्या तुझ्या मेटान म्हाका सलय सोमिया तुज्या मेटांनी म्हाका सलय सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय भोव पवित्र सक्रामेंतान आजाराच्या जेसू सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय म्हज्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय बनपासाक वळख जाल्ल्या वेळार सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय पिडेशिडेंत कश्ट जाताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय एक स्वरूपान म्हाका भोगताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय हेरां म्हाका दुर्स जाताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय हेरां म्हजें नांव पाड करताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय कश्टा वयर कश्ट म्हाका येताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हूण भोगताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका निराशपण म्हाका दोस्ताना सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय सोमिया तुज्या मेटांनी म्हाका सलय सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय सोमिया तुज्या मेटांनी म्हाका सलय सोम्या तुझ्या मेटांनी म्हाका सलय हे गीत आमी गावन परत त्या सोम्याक आमी ಆರಾಧನೆ ಕರಿಯ ಮಗಚನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ आमच्या संगत तो आसा ताची येवजण मांडवळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा त्या प्रकार सोलोन वचो देव केदेंच आमकां सांडिना आनी त्या देवाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವನಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ आराधने निमागे वही मगाच्या बाबा बहिणी आमची म्हणली आमकां सोडूंक वचोंक बरो जळून दिली एक आवय आमकां सांडूंक बरो पूण आमचो सोमी आमकां म्हणटा कोणीय तुका सांडलें जाल्यार हांव तुका सांगचो ना तूं म्हजो तूं म्हाका पवित्र तूं म्हाका मोलादीक तूं म्हाका मोगाचो तसो मोग आमी साकिया तसो मोग आमी अनुभव करया त्या देवाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक येवजण मांडावळ आसा त्या देवाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तें आमी वळखून घेवया ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ardantuka sumianchisa. Argantuka sumianchisa. Vandantuka sumianchisa. Vandantuka sumianchisa. Namantuka sumianchisa. Namantuka sumianchisa. Studituka sumianchisa. Hoglatuka sumianchisa. Hoglatuka sumianchisa. Hallelujah. 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 मग चनो आमचो देव आमच्या संगत असो. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें नातलो देव. त्यागून या देवाक आमी लागीं सरास जाय. या देवा सांगता वेळ आमी करचे जाय. या देवा कडेन परत आनी परत आमी मागत जाय. मोगाचनो आयतारच्या दिसा आमी आयकल्लें वांजेलाचें वासाप आनी ती स्त्री कानानगन स्त्री अनभवर्ती स्त्री पण जेजू कोण कितें म्हणलें तिका इल्लेपणी कळीत आसलें आनी त्या देखून ते जेजू कडेन येवन ती म्हणटा दनिया म्हजी काकोळट कर, दनिया म्हजी काकोळट कर. पूण जेजू एक शब्द उलयना. जेजू मौन. पूण जाल्यार जेजूचे पाट ती सोडिना. परत आनी परत दनिया म्हजी काकोळट कर, दनिया म्हजी काकोळट कर. पूण सिसांक किरकिरी भोगलें आनी शिस जेजू लागीं कितें म्हणटात, तिकाची की दान सोड, आमच्या फाटल्यान बोबो घालीत येता. तिकाची की दान सोड, आमच्या फाटल्यान बोबो घालीत येता. पूण जेजू त्या दाळा म्हणटा कितें, हांव आयलां इस्रायल घराण्यांतल्या सांडून गेल्ल्या बकऱ्यां खातीर मात्र, इस्रायल जुदेवां खातीर मात्र, उरल्यां खातीर हांव येवना. पूण परत ती म्हणटा सैबा म्हाका पाव, सैबा म्हाका पाव. पूण जेजू कितें म्हणटा, मेजा वयलो उंडो कुडकान सुण्यांक दिवचो समांगी. पण ती म्हणटा मेजा वयले कुडके सकयल पडटात ती सुणी खातात न्ही. तिचो भावार्थ व्हरतो. जेजूची पाट धर म्हणल्या बरें येवन तिचे कडेन मागलें आनी जेजून दिता म्हणसर मागलें आनी जेजून ताका दिलें. मोगाचें तुजो बाये तुजो भावार्थ व्हरतो, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं म्हणालो. म्हाका एवढाच आसा, हांगा ही कोडयाळ आसतना मस्त जण कुमोकिसान येतात. मोगाचें मस्त जाण थोडे बडी इतल्या पाटीक लागतात की तूं दिता म्हणसर सोडनात. आनी म्हाका इल्ली चड पाप बिरमत म्हाका मस्त बडी कोडयाळ आसतना हांगा म्हणचें पाद्राबाग इल्ली पाप बिरमत चड देखून मस्त जाणां येतात म्हण आनी दिता म्हणसर सोडनात थोडे बडी. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा वो दितात म्हणून आनी दिता म्हणसर सोडनात आनी परतून आनी परतून तिच्या पाट पडल्या बरें आनी आमी दिल्या वेळार संतोश जाणव येता. तांकां कितें दिता म्हणली पातयेनी आसा, दिता म्हणसर सोडिना. तसलो मनोभाव मोगाचो. आमी देवा थंय येताना, देवाच्या आजारपणांत येताना एंत आमकां आसा जाय, वो म्हजो देव दिवचो देव, म्हाका पळोवचो देव, म्हाका आयकोवचो देव, म्हज्या विशयान सकट कळीत असो देव. त्या देखून तो दिता म्हणून तो बरोवसो आमकां हर एक लेगे आसूंक जाय. मोगाचें न्हू त्या बरोवशान आमी ताका लागीं सरोंक जाय. कित्याक ह्या देवा परी दुसरो देव ना. मोगाचें न्हू खंय सोदून गेल्यार तो खंय वचो असल्या देवा सारको दुसरो देव ना. मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी सकड आमी दोळे धांपया. मोगाचें न्हू सकडान दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. हे जीव ह्या देवाचेर पाद्यांनी दवरया. आज परत तुमी हांगासर आयल्यात. थोडी आमी पळयलां 9 येना जातात, कंटिन्युअस 9 येना मागता. थोडी हर एक मंगळारा म्हणल्या बरें हांगासर येतात. मोगाचें न्हू इतर जाग्याक येतात. तुमी मागतात आनी मागतात आनी मागतात. एक उडास दोरा. थोडे बडी देव तक्षणां दिता, थोडे बडी इल्लोसो वेळ संपुरो. आमी उडासा काडया सामोनिकाचें जिवीत. तिणें तिच्या पुता खातीर, त्या पुताच्या परिवर्तना खातीर एक दीस न्हय, एक म्हयनो न्हय, एक वर्स न्हय, कितलेगी म्हयने, कितलेगी वर्सां मागलें. तिणें मागलें, ताका मेळ्ळें. आमचो देव दिवचो देव, परिवर्तनाचो देव असल्या देवा मुखार आमी आसा. मोगाचें न्हू त्या देखून आमी एक घडी आमचे दोळे धांपून आमी बसल्या
आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दोन आमचे काळीज मन परत ताका आमी उक्तें करया कित्याक ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना हो दिवसो देव म्हणलें वळखून ताका आमी सांगया आमचें सगळें दूख ताचे मुखार आमी हाडया मगाचे न्हू एक घडी मौनपणान त्या जेजू कडेन आमी उलोवया सांगा काळजाच्या गुंडायतावन उलया तुमचें दूख भोगना ताचे मुखार हाडा सबार जाणां तुमी रडतात वळवळतात कश्टातात म्हाका कळीत आसा मस्त जाणां समस्या आसात तुमची भोगणां घेवन परत आनी परत हांगा येतात सांगा तो आसा बिलकूल सानी ना त्या कश्टा वेळा दुखा वेळार तो निरंतरी तुमकां सांगत दिता आदार दिता एका बळवंत शिपाया बरी तुमच्या बगलेक तो आसा म्हळ्यार पातयेनी दवरा थोडे बडी एकच बडी परिवर्तन जावंक बरो थोडे बडी एकच बडी मेळोंक बरो थोडे बडी इल्लोसो वेळ वचूंक बरो पूण सोमी आसा हांव आसा म्हणटा तो सोमी तर त्या सोमियाक आमी म्हणया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ संकट आम्ही उभे राहूया मग जन ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸುವೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಸಂಗತ ಮನಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾನ್
Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. We adore you, Lord. We adore you, We Lord. glorify your name, Lord. Glorify you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू. जिसून म्हणली उतरां एक ग्रेस्त मनशा सर्गीच्या राजांत रिगोंक जायते कश्ट आसात. आज आमी मिसा वेळार सांगलें ग्रेस्त काय एक अवशी पयशे वस्तू आनी देवाच्या की ऊंस आमी दवरना जावंक पुरो. पूण आनी एक कशी आमची थोड्यांची ग्रेस्त काय हंकार गर्व ओडपोन नांव मोसोर संवसारी मनशांक पयलो जागो दिल्ली वस्तू आनी वायट सवयो पळय हें पुरो आमची ग्रेस्त. हाका लागून देवाक आमी थोडे जावन पयस केला जावंक पुरो. थोड्यांक आमकां देवच ह्यो वस्तूत ह्यो संगतीत देव जावंक पावल्या जावंक पुरो. देवाचो स्थान ह्या संगतींनी आमच्या जिवितांत घेतला जावंक पुरो. आमचे थोड्यांचे काळीज मन आमचे थंय पयस आसा पयस गेला जावंक पुरो. मोगाल भवन आनी भयणीनो आज विशेश तरान ते आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना म्हज्या जिविताची नीज ग्रेस्त काय कोण म्हज्या जिवितांत देवाक कसलो जागो स्थानमान हांवें दिला. हर एका संगतीच्या की हर एका मनशाच्या की म्हज्या मोगाच्या मनशाच्या की म्हज्या जिवितांत म्हजो सोमी म्हजो देव पयलो गी. एक घडी आमच्या जिविताचेर वारोवन पळोवचें गरजेचें मोगाचें. तेका सगळें आमी दिबी घालया. सगळें आमी दिबी घालया. आमचे दोनी दोळे दांबिया. दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. ह्या घडये सोमया कडेन बक्षांनी आमी मागया. सबारपोटी संवसारी ग्रेस्त पांय फाटल्यान धांवल्या जावंक पुरो. देवाक आमी सांडलां जावंक पुरो. थोडे बडी वस्तूंक पयशांक मनशांक देवाचो स्थानमान दिला जावंक पुरो. एका दिसा देवाक आमी सांडलां जावंक पुरो. थोडे बडी ह्या देवाचेर दुबाव केला. देव आसा गी देव खंय आसा देव कित्याक असलीं सवालां उडयल्यां जावंक पुरो. आनी त्या देवाचें रूपणें जावन आसच्या हेरांक देवान म्हाका दिल्ली ग्रेस्त काय देवान म्हाका दिल्ली देणी देवान म्हाका दिल्ली सकत वांटून घेवंक तांच्या सुखा दुखान गरजांनी पावोवंक हांवें फाटी मुखार केलां जावंक पुरो. म्हज्या ग्रेस्त काय मुखार म्हजो दुर्बळो कश्टांतलो म्हाका दिसोना जावंक पुरो. थोडे फाटी देवाचें रूपणें हांवें पळोवना जावंक पुरो. ह्या घडये दूख पावया बक्षांनी मागया. हें पवित्र उदक आमचें शेणायतना शिवरतना आमी हर एकली आमी खंय आसाव आमी कितें म्हणलें आमी वळखून घेवया. आमच्या पातकाची दूख धरया. देवा कडेन एकामेका कडेन बक्षांनी मागून नितळ जावया मोगाचें न्हू.
द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. आमच्यामध्ये कोणी पोलीस अधिकारी वा पोलीस जाऊन काम करचे निवृत्त जाले कोणी असं जाल्यार मुखारी वेत हांगासर दिमी घाली आमी आज विशेष तरान पोलीस अधिकारी पोलीस सिब्बंदी खातीर मागता त्या आमचो उजवात सक्रामेंत ते आमी उबान धरया कोणी आसा जाल्यार जर तर तुमचे खातीर आमी विशेष तरान मागा जाय जाल्यार आसा जाल्यार हांगासर मुखारी वेत खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता आनी तुमच्या मारिफात सकड सिब्बंदी खातीर पोलीस अधिकारी खातीर आमी मागता कोणी असं जाल्यार मुखार येवन दिमी घाली ना जाल्यार आमी सकड आमचो उजवात सक्रामेंतांतल्या जेजू ते आमी उबारया आमचे दोळे आमी दामपया मोगाचें नांव ह्या घडये सगळ्या त्या पुलीस डिपार्टमेंटा खातीर सिब्बंदी खातीर अधिकाऱ्यां खातीर मागया कित्याक जायतो वावर समाजे खातीर आमकां दितात मोगाचें नांव आज सत नीत शिस्त आसा तांच्या हजरपणा वरवीं रात दीस म्हण लेखी नासतना पावस वोत म्हण पळय नासतना थोडे फावटी दिसाचे 26 वरांय रस्त्यांनी आमचे खातीर वावोचे सेवा दिवचे आसात ह्या तांच्या सेवेतय आज आमी संतुश्ट जावन तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या घडये सकड पोलीस डिपार्टमेंटाक सकड पोलीस अधिकारी पोलीस सिब्बंदीक विविध डिपार्टमेंटांनी काम करतल्या हर एकल्यागे तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता तांचे खातीर तुका अर्घ दिता तांचे मारिफात मेळिल्ल्या सेवे खातीर तांचे मारिफात समाज जाल्ल्या बऱ्या पाती खातीर तुका दिन वसताना सोमया ह्या सगळ्यांक आज तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाचे तुजे आशिर्वाद आवत पोलीस अधिकाऱ्यांचेर सिब्बंदी वर्गाचे धराळ आशिर्वाद आवत तांकां बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष दी तांणी गत्तार सेवा दिता आसतना तांच्या बगलेक तो राव सकड वाईट विघ्न अवघडांनी तांकां तो राखून व्हर तांकां सरकारा जावन फावो त्यो सवलती लाभय आनी त्या मारी तांचे जिवीत समाधानी जगात तांच्या भुरग्या बाळांचेर पत्नीचेर कुटुंबादारांचेर हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद आवत जायतो वेळ तांच्या कुटुंबांत सरून तांकां मेळना जाल्यार तांच्या कुटुंबाचे दराळ आशिर्वाद तुझ्या आजारपणान तांची कुटुंबां पवित्र कर भाग्यवन कर आनी सदांच तांकां राख सांबाळ म्हण सोमया तुजे कडेन परत मागता हालेलुया 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 मोगाचें आतां ही पवित्र मागणी ह्या तेला मारिपात आमच्या कुडीचेर आमी घेता पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया पवित्रत्मा आमचेर येवन दी आमकां हर एकल्याक ह्या मागणे मारिपात मागून दी बरी भलायकी बरेपण दिवन दी सुख संतोष समाधान बरेपण लाभोवन दी म्हणून पवित्रत्म्याक उलो मारया आनी ही मागणी आमच्या कपालाचेर कुर्साच्या कुर्ता रुपार आमी घेवया स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमची मोदे तुझ्या सक्तीन आमकां राव तूं आमची सोवी स्वागत पवित्र सकते नाम राव तो आमचे सवे तुझी विद्युचे उदक सासनाक वाळची तुझी विद्युचे स्वागत पवित्र आत्म्या
आमचे मध्ये तुझे सत्य नाम का रावतो आमचे सवे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांनी बिगल्या सुमयेचे आशीर्वाद जोडूंक आमी वेता. परत एक घडी आमच्या काल जमानांतली त्या समा सुमयेच्या पांयान तळाडिया. सगळे आमचे कुटुंब पांयान तळाडिया. परगांवांत वावुरच्या भोंवडां सवडासकान तांच्या वावराची भद्रते कित्याक मस्त जाणांचें काम गेलां ह्या दिसांनी. थोड्यांक अर्दो सांबाळ, थोड्यांक सांबाळना, उर्वेचें मोल सोडलां परगांवांत कश्टांतान. ह्या सकट बांगडांच्या भद्रते खातीर मागतना मिडल इस्टांत मध्यम प्राच्यान चलचें तें झुजाचें वातावरण संपूर्ण नितळ जावं दी, शांती समाधान राज जावं दी म्हणून मागया. कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळां खातीर मागया. ही वचनां खातीर तांकां सारको फुडार सारक्या दिशेन मुखार वचून करपा मागया. मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भोंवडां जी घेवन पिडेस्त आसात आमच्या घरांनी मागोवंक सांगलां तांचो उडासकन ह्या पिडेस्त भोंवडां खातीर मलगड्यां खातीर आमी मागया. कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां आज मागता म्हूण तुमी बसयलां तांचो उडास काडा. तांच्या त्या सवां खातीर मागा. ह्या पवित्र थळा घेवनच्या सकट भक्तिकां खातीर आज मात्र न्ही हप्त्या मदीं सभाजनांक भेट करता तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर मागया. विविध रितींनी दान दितात ह्या दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या वावराचेर कृशीचेर बिझनेसाचेर चटवटिकेचेर देवाची बेसांव मागया. विविध रितीची सेवा दिवची बऱ्या मनाची मनशां हांगासर आसात तांच्या हर एकले तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद वाळून दी म्हणून मागया. आनी आमकांत सुमयेच्या पांयान तळाडिया. सुमयेचे आशिर्वाद आमी घेवया. गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता. ये देवोडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदर्या सलवून विचास कस्मिश्व्या बावटाशी बोल दिव्या जशी बापा तशी पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी माय मास श्वास एका स्थाळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमीन आवडता. आमेन. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू ख्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक.
आशीर्वाद दीव आमकां. भगेवन सांजुत देवा आमा भगवान कुर्साचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी